विसावा उपरांत तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. नमन तुका विद्यार्थ्यां उपक्रमा अंतर्गत बिरेस्तारा NSUIन म्हापशेच्या झेवियर महाविद्यालयाक भेट दिली आनी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आयकून घेतले. महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांक कांय त्रास ना, मात सिलेबसा बाबतींत क्रेडिट बेज सिस्टमीत बदल जावचे म्हण मागणी विद्यार्थ्यांची आसा. आरडेक्सगो खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. आयज आमी NSUI फूल गोवा टीम झेवियरान आयला. आमचो जो प्रोग्राम जावन आसा नमन तुमकां विद्यार्थ्यांक. सो आमी झेवियरान केन्ना भोंवताले, स्टुडंट्सां वांगडा इंटरेक्ट करताले. आमकां चडशे प्रॉब्लम्स कांयच आयकूंक येवंक ना. आमची वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जावन आयला ही. सो एकूच इशू आसलो की फ्रॉम लास्ट इयर, फ्रॉम एकेडमीक इयर 2017-18 एक न्यू सिस्टम चालू जालेलो आहा. त्या सिस्टमाचें नांव जावन आहा चॉयस बेस्ड क्रेडीट सिस्टम. त्या सिस्टमान तांकां आजून फर्स्ट सेम आनी सेकंड सेमाचो रिजल्ट आजून गावूंक ना. आनी तांचें कितें आहा, जर तूं एक पेपरान फेल जाता, समज फिजिक्स पेपरान फेल जाता जाल्यार तुका प्रॅक्टिकल पेपरूय आन्सर करचो पडटा परतून. आदीं तशें नासलें, एक पेपरान फेल जाल्यार तोच पेपर आन्सर करपाचो आसलो. जेन्ना आमी तो ह्यो इशू प्रिंसिपला कडेन व्हेलो, प्रिंसिपलान उलयलो, त्या प्रिंसिपल म्हणपाक लागलो हे आमच्या हातीन ना, युनिवर्सिटीच्या हातीन आहा. सो ह्यो इशू आमी युनिवर्सिटी कडेन व्हरतले, BC कडेन उलोवन ह्यो सॉल्व करतलो इशू. आनी हांगा कांय सो बेसिकली प्रॉब्लम एक आमी आनीक आयडेंटिफाय केला इज द बस टिकेट्स, हाफ टिकेट्स. खुबशे अशे प्रायवेट बसीस आहा जे हाफ टिकेट्स दिना भुरग्यांक, जे म्हणटा की तुमची एज जाली नाल्यार तुमी डिफरंट तेंचे एक्सक्युजीस दिता. सो हाफ टिकेटाचे तरी आमकां कायद्यान मेळपा जाय स्टुडंट्साक. थोड्या कडेन आमकां अशे इश्यूज येयला, आमकां अशे कॉल्स येवन भुरग्यांचेर सांगला की वेन दे शो दियर ID कार्ड्स ऑल्सो दे आर नॉट अलाउड टू लायक हाफ टिकेट तेंचे काडपाक ते हें करना, रेडी जायना. सो हो एक मेजर इशू आहा. सो आमी हेजेरूय आमी कितें ना कितें तरी करतले. पळोवपाक गेल्यार कॉलेज बेसिसान कांय प्रॉब्लम ना इफ यू टेक द कॉलेज. But the students want some policy changes to be made. For example, the choice-based credit system, the CBSE system that has been come now. And secondly, students have told us that they do not have a representative in the Goa University. If they go to see, they want their own representative and they want the system to be democratically elected leaders in the Goa. Today we visited Xavier's and we were glad to know that in college they do not face a lot of problems. But while coming in, we spoke to 2-3 students who said that while traveling to college, they come by bus and public transport where they are assaulted, like their modesty has been outraged and all of that. So these things have to be looked into, like the bus conductors misbehave. Even yesterday when we went to Dempe College, there was this one specially abled child who could not see. The bus conductor misbehaved with him. Like when he was getting out of the bus, he said stop doing a drama, even though he showed his white cane. So there should be awareness done outside colleges to the people through whom the students reach the college, because it is not just about the college and all of it, but it is about what the students have to go through. And even in GPP we noticed that there was only one toilet for the girls which do not have latches, and they do not even have availability of sanitary napkins, whereas Xavier's have pad dispensers and incinerators.